आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका त्या शिवाय सेमांगाय सांगिल्ले की आमचो एका ठाम विरोध आसा आणि ग्रामसभेत तसो ठराव जाल्लो आसा म्हणून ना तुमका इतक्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो हे मेळटले ते मेळटले अशें सांगले पूण आमी ते मान्य केले ना। डॉक्टराक हांवें स्पीकर आसा तेन्नाय सांगिल्ले की रोहन खंवटो जो आसा तो आमच्या हितून अशें लुडबुड करता म्हणून आमी पळयता म्हणजे इतकी सामकी मधानपणां ह्या सरकारची। व्हर्च्युअली युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचे फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा। तुम्ही सगळे हे आभासी पद्धतीन करता आसात, व्हर्च्युअली जर करता आसात आमकांय काय गोष्टी व्हर्च्युअली करपाक आभासी पद्धतीन करपाक आमची सोशल मिडिया आसा। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगून करता आणि रोहन खंवट्याक तुम्ही जरी न्याय ना दिलो न्ही आयतारा दिसा आमी आमच्या देवा कडेन गाराणें घालतले, पणजेच्या सांखळ्या कडेन घालतले आणि त्याच बरोबर आमच्या चिमलकात देवी कडेन मागतले। 3 फाटी आम्ही ग्रामसभेन रेझोल्युशन दिल्ले आसा आणि आयजूच चिमला पंचायतीन युनिटी मॉल कन्स्ट्रक्शनाक स्टॉप नोटीस काढलेली आसा। म्हणजे जी बीजेपीचे सरपंच आहा, बीजेपीचे पंचायत आहा, तेणीच बीजेपीचे गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट येता तेगे स्टॉप नोटीस काढलेली आसा आणि आम्ही कंप्लेंट केली, गोविंद बाबान कंप्लेंट केली, आम्ही कंप्लेंट केली, ती स्टॉप नोटीस काढलेली आसा। मग पंचायतीक बायपास करून आणि विलेजरांक बायपास करून ग्रामसभेक बायपास करून हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता।